मांडवी न्हंयवेल्या तिसऱ्या पुलाचे 12 जानेवारीचे उक्तावण फुडें गेलां। काँग्रेसीच्या विरोधाक लागून न्हय। 11 ते 13 जानेवारी मेरेन भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बसका आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे बसकेक आसतलो। मात पुलाचे काम थारिल्ले प्रमाण 12 जानेवारी मेरेन पुराय जातलेच अशें सरकारान सांगलां। कसलेंच काम अर्दकुटे उरचे ना। मेर्शे वटेनच्या पुलाच्या निमण्या भागाचे कामय आयतार मेरेन पुराय जातले अशें GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळेकारान सांगला। 12 तारखे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारीख दितलो त्या खंयच्याय दिसा उक्तावण करूं येता। पूल उक्तावणा खातीर पुराय तयार आसतलो अशेंय तो म्हणटा। वी आर वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम PM। आमचो ब्रिज आमी टायमा प्रमाणे रेडी करता, पण म्हाका दिसता 12 तारखेक नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह BJPचे आसा, सो ही मे नॉट बी एबल टू गिव अस द 12th डेट। So we are hopeful maybe in the next possible date he will give us. Inauguration depends on Honorable Prime Minister's dates. तांकां केन्ना फावता तेन्ना डेट दितले। डेट केन्ना येवपाक शकता, 12 तारखे नंतर केन्नाय डेट येवपाक शकता। ती 12 तारीख आसूं ना 13 तारीख आसूं ना 15 तारीख आसूं ना 19 तारीख आसूं, जी डेट आमकां येतली त्या डेट आमी इनॉग्रेट करतले। आमी जेन्ना पयली 12 तारीख म्हणिल्ली, आमी 12 तारखेचेच प्रिपरेशन करूनच वता फुडें। पुलाचे काम अर्दकुटे उरिल्ल्यान उक्तावण करपाक दिवचे नात अशें काँग्रेसीन जाहीर केल्ले, पूण सिद्धार्थान हो आरोपच न्हयकारला। लार्सन अँड टर्बो कंपनीचे आनी GSIDCचे अभियंते काँग्रेसी परस चड हुशार आसात असोय थोमणो ताणें मारला। ब्रिज बी जे सब्जेक्ट आसता ते एक एक्सपर्टांनी कमेंट करपाचे सब्जेक्ट। ते आय एम ऑल्सो नॉट अ ब्रिज इंजिनियर। सगळे प्रोसिजर फॉलो करून हो ब्रिज कंप्लीट जाता आनी लोक आपल्या दोळ्या फुडें पळयता। तो हांवें आनी गरज ना वेगळें सांगपाचें की ब्रिज आमी कंप्लीट करता म्हणून। आनी म्हणून म्हाका दिसता थोडेशे मॅटर्स जे आसा फाल्यां ते हार्ट सर्जरीचेरय कमेंट करपाक लागतले काँग्रेसवाले की हार्ट सर्जरी अशीच करची म्हणून। म्हाका दिसता थोडे सब्जेक्ट आमी दोतोराचेर इंजिनियरांचेर अशे जे आमचे एक्सपर्ट आसा समाजांक तांचेर सोडपाक जाय। हे आमी कमेंट करपा सारकें न्ही। आनी आमची तयारी हे इंजिनियर सर्टिफाय करता, हे कोणा म्हाका पॉलिटिशनय सर्टिफाय करपाची गरज ना। आनी स्पेशली काँग्रेसवाले जांकां कांय नॉलेज नासता असले आनी कांय सर्टिफिकेशन दिवपाची गरज नसता। इतले मजगती काँग्रेसीच्या जोता फाटल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय आपले जोत हामुडला। काँग्रेस पक्षान सुद्धा तेका विरोध केलेलो आसा आनी आमचोय तेका विरोध आसा, पण तुका अर्धवट पुलाचे काम खंयचे परिस्थितीन करूंक दिवचो ना। कारण आयज अख्खे गोंयच्या लोकांनी पणजेच्यान पूल जेन्ना हिरा पेट्रोल पंपा कडल्यान जेन्ना सकयल लँडिंग जाता थंयसर आयज तो माती दर्यान जे उदीक जे आसा मॅनग्रोव्ह झाडां आसा थंयसर माती घालून काम चालू आसा। तेतून खंय रिटेनिंग वॉल काडलेली ना, मातयेन अक्षरशः म्हणजे उदीक जे आसा दलदल जे आसा थंय सुकी माती घालतात आनी पुलाचें काम बेगीन बेगीन करूंक जाय म्हणून ते आयज इतली घाई करतात, फक्त पाटी येवपाक जाय म्हणून। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।